बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, शैला माताजी. व्हेरी मच थँकफुल. हंगा आजी ऐकत व्या ऐकत व्या ऐकत व्या. ओके. होय माताजी ऐकत आहे. ओके. आजी हांगा मेळ्ळेले उपस्थित जाल्लेले सर्व आमगेले कोंकणी बांधवांक म्हगेलो व्हड नमस्कार. आज म्हाका हे भूलोक वर्णन नाजाल्यार जिओग्राफी ऑफ युनिवर्स म्हणल्यार एक टॉपिक म्हाका दिल्या. ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕಿದಾವ ದೇವಾಲಯ ಉತ್ತುಲ್ಕಿ ಓಡ ದೇವಾಲಯ ಕೇಳಿ ಒಂದಾಸಲ ದೇವಾಲಯ उतलेंची पोल्यू येते ते आमगे ओपुलन्सस म्हणून सांगते न्ही ऐश्वर्य ते आमकां उत्तुने सांगिल्यार आमके आमगेने सेन्स सगळं एक लिमिट आसा ताच्या चड आमकां इमॅजिन करूं जमना. ತವಳಿಯಾಗ ಓಡ ಡೀಪ ವಿಷಯು ತವಳಿ ಮಿಗೆಲ जमचुतले जावन हांव प्रयत्न करता. इथे तांतू चूक येतले मिजलगी क्षम कोरता म्हण सांगता. ज्या पहिले हांव सगळे गुरुवर्यांक नमस्कार सांगता. मिगेले परमपूजनीय जावन आशिल्ले जयपताक महाराज मिगेल गुरु महाराज तांचे पांयांक मिगेल नमस्कार सांगता. श्रील प्रभुपादर्जान हे सगळे नॉलेज आमकां दिलेले श्रील प्रभुपादाक व्हड नमस्कार सांगता. सगळे वैष्णवांक म्हगेलो व्हड नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कृता प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवानवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्. ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता. वस्त्रालङ्करणै पुष्पदीपो धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यथा. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. आजचे क्लास शुरू कोरका ताजे मुर्तम अजंगा श्लोक म्हणलेले सर्वांकई ऑर्ड कंग्रॅच्युलेशन चा कोर म्हणले इति म्हळ्यार हांव रेकॉर्ड कोरून म्हणलें चा टफ ते गद्या रूपान आसले श्लोक सट्टांनी चंद रीतीला हें केलें आसा. व्हेरी मच थँकफुल. व्हेरी नाईस. ओके तावळी आता शुरू करता हें जिओग्राफी. जिओग्राफी ऑफ युनिवर्स म्हूण इंग्लिशान सांगता जाल्यार आमगेली भूगोळाचे वर्णन. भूगोळाचे पसून कशी देवान शुकदेवान कशी एक्सप्लेन करता म्हळ्यार दिल्या आमकां. एक मिनिट.
सोमसी मगर हम्म? सोमसी मगर स्क्रीन का देगा ओके दिखवाय तो तुमका दिखवायत की ये मौके दिसतंय सर स्लाइड शो अन नाही नॉर्मल व्यू अन दिसतं असं तर स्क्रीन होल एम दिखवायतो तुमका आमगे स्क्रीन सगळ्यांनी दिखवायचं वय वय स्क्रीन दिसता साइड हा ಅಂತೂ PPT ವಿಂಗರ್ಸ್ ಯಾವೈ ದಿಸ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಿಸ್ತಾ ओके ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഏതായാലും വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് താങ്ക് യു ओके पेज डाउन उसके लिए पेज डाउन उसके लिए नेक्स्ट स्टेज होता है ओके पेज डाउन पेज अप अंदर अंग क्लिक करेगा ओके आमका पहले ऐकत न्हय ऐकू येत न्हय ओके तळी आता आमका यूनिवर्स स्टार्ट करचे मर्थम ये स्क्रीन दिक्कू येत की सगळ्यांकी स्क्रीन दिक्कू येतोय ताजे बरयन्या कशी महाविष्णून हे युनिवर्स शुरू केल्या म्हूण तळी ताजे मुर्थम गर्भोदकशाही विष्णू ताजेले एक दृष्टी आमगे मायेचेरी माया शक्ती म्हूण सांगता प्रधान म्हूण सांगता ते माया प्रधान इत म्हळ्यार ब्रह्माले निद्दे वळरी सगळ उदका पंदा गर्भोदका उदका पंदा तसिनेन सगळ तवळी थांग सगळ अंधकार तसिलो तवळी तशी मेडिटेशनार असताना कारणोदशायीन ताका ये यूनिवर्सस प्रोड्यूस कोरका म्हणूस तळ ते अज्जान आशेन नाजाल्यार ताजे एका विस्तार कोरका म्हणूस तळ ते समयारी महापुरुष नाल्यार आदिपुरुष जावन महाविष्णून ग्लान्स दोळ्यान एक दृष्टीन मायाशक्ती आनीक प्रधान केल्या प्रधान कोरनु तया मात्र न्हय मरी काल कर्म स्वभाव हे तिनी लगेन ತಂದು ಏನು मागीर ते तिन्नी कೈ मेळून मागीर दुसेरी प्रधान म्हूण सांगून हे केल्या प्रधान म्हळ्यार ते तीन गुण तमो सात्विक रजस तमो गुण हे तिन्नी गुण कोरनु थांगा एका महातत्व म्हूण सांगिल्या ते महातत्व सात्विकई मागीर राजसिकई सूत्र तत्व म्हूण सांगतेनी तळी महातत्व केने महातत्व अंतकून ते दोन्ही मेळून अहंगार म्हणून ते तामसिक तामसिक अंतकून मागीर तांतूय तुकून तीन हे केल्या सात्विक अहंगारू राजसिक अहंगारू तामसिक अहंगारू तांतू सात्विक अहंगार अंतकून आमगेने माइंड मन आनीक देवान प्रोड्यूस केल्या 10 सेन्स देवतास ते आमगेले ज्ञानेंद्रिय आनीक कर्मेंद्रियाक कंट्रोल करचे आनीक राजसिकांतकून आमगेने इंटेलिजन्स बुद्धी आनीक प्राण आनीक 10 सेन्सस मागीर तामसिकांतकून आमगेले पंचभूत हे सगळं मेळून मागीर देवान ती केल्या कारण सृष्टी हे सगळं जावन कारण सृष्टी आरंभिल्या ते जावन हे सगळं सुजल्यार हे कांय सगळं एकसानी मेळ्ळें ना हे सगळं प्रोड्यूस केलें ते जावन ती केलें म्हळ्यार गर्भोदका ओशन गर्भोदका ओशन देव न्हू ये इति म्हूण सांगू का ते सृष्टी करूक हे सगळं जिवांतूय गर्भोदकशाही विष्णू जावन देवला तांकां जीव दिवंक न्हय इति म्हळ्यार 100 वर्ष
100 वर्ष त्यांनी कारण ये गर्भ उदकांत आशिल्ले हे सगळे जीवात्मा तर त्यांनी जीवात्माक जीव दिवंक आणि हे सगळं जावनू तांगेले टाइम कर्म स्वभाव सगळं जावनू तांका जीव मेळता तशी पुरुष पुरुष अवतार जावन यो कानोदकशाही अंतू एक ಒಳ್ಳೆ म्हळ्यार गोल्डन अंडा म्हणून सांगते न्ही गोल्डन एग तशी प्रोड्यूस कोरनू ताका ते कावरिंगाची महातत्वानिक पंचभूत 7 लेयर्स ताका सॉरी 10 लेयर्स ते 10 लेयरांतू 7 लेयर एक महत्वत पंच ये तिथे आमगे पंचभूत मागीर ये 3 7 गुण सगळं जावनू ते 10 लेयर देवान कवर केले ताका ते शेल्ला सरी केल्या आनी ते शेल ये कोरनू महाविष्णून इतके केला म्हळ्यार तांतू देवनु गर्भोदक अंतु देवनु तोची कारणोदक विष्णुची गर्भोदक शाही जावन तांतू देवनु जीवासग देवनु मागीर तांतू तुकुनु भायर देवनु कारणोदक शाही म्हूण सांगून ताका सहस्रशीर्ष सहस्रास्त्र सहस्रपात म्हूण आमी सांगत आहे तशी 1000 मत्ती हत्पाये ये सगळं जावनू कारणोदक विष्णू जावन भायर येता तशी एके अंडांतूय नाजाल्यार एके जिवांतूय गर्भोदक ये जावनू महाविष्णू देमता तशी मस्त वर्ष जाल्या उपरांत देवाक निदेमका म्हूण सांगून देवानी ती केलें तेची युनिवर्स नाजाल्यार ते गोल्डन एग नाजाल्यार ते ब्रह्मांड पोंदाक अर्ध उदक भरला आणि तांतू शयनार बेसाला शयनार पडला आणि ताजून चारी भूमंडल केल्या तेंता आमगेले आयचे टॉपिक विषयी ते भूमंडलेंचे मुर्थम हांगा इथे कूट जाल्ले म्हणून सान जावन सांगिल्या तो साक्षात गर्भोदकशाही विष्णू साक्षात नारायण म्हळ्यार हांगा सांगता ती म्हळ्यार सिन्स उदकांत तुकून पडला तिकून नारा म्हूण सांगिल्यार उदकांत तुकून आयलो आनीक पुरुष तशी तळी ते प्युअर वाटर गर्भोदक वाटर म्हळ्यार प्युअर वाटर तांतू शयन करचो गर्भोदक शाही विष्णू तशी मस्त कुट देवी देवता सगळं तांकां जीव सगळं सगळं आमगेले लिव्हिंग एंटायटीज म्हणून सांगता तांकां सगळं जीव दिवन आदिभूत आध्यात्मिक आदिदैव म्हळ्यार सगळं प्रोड्यूस करून जाल्ले तें जावन आमगेले भूमंडल क्रिएट केल्या आनीक भूमंडला विस्तार सगळं चोवया आमकां भूमंडल म्हूण सांगिल्यार तुमकां आमचे दिकू येता एक कमळ कशी की आसा ते कमळा म्हणटाची तांचे ते पत्ते नाजाल्यार पल्लो ते पल्लो म्हळ्यार म्हणटा भूमंडल तांतू भितरी बाकी सगळं आमगेले जंबूद्वीप बाकी सगळं आमगेले मटेरियल क्रिएशन नाजाल्यार मटेरियल लोक सगळं तांतू भितर येता द earthly planetary system known as Bhumandala resembles like a lotus flower. This primarily consists of 7 islands. 7 islands which are situated as a circular covering in the lotus of Bhumandala. Then 7 islands. Then 7 islands korchimurtham ye universe malalache ये भागवताचे इत म्हूण सांगप स्थानम म्हूण सांगते न्ही भागवताक ये 5th कॅन्टो ये देवान
रचिची केल्याने स्थानम refers to the Lord protecting his devotees. देव तांगेल डिवोटीज सगळं प्रोटेक्ट करूक तांक स्थान दिवप लोकेशन दिवप ते लोकेशन दिवच्याक देवान क्रिएट केल्या condition of jivas and Vaikunda Vijayaha means the Lord destroys the suffering of jiva. ते जीवाला दुःख ते सगळं निवारण करून ताका प्रोटेक्ट करू जाणू देवान क्रिएशन केल्या ताका स्थानम म्हणून सांगतनी स्थितीर वैकुंठ विजयः स्थानम हांगा आमगेले डिफरंट जिओग्राफिकल लोकेशन्स सगळं त्यांनी एक्सप्लेन करताय ओके ते कशी ते भूमंडल हांगा आता तरी सांगितलें पुढेचे चॅप्टर सगळं जालें परिवृत आणे ओढ करू जाता हे प्रियव्रता प्रियव्रता रायू ताका दिसाले भूमंडल कशी ते व्हड कोरका ना ये डिवाइड कोरका सॉरी ये पिक्चर इति म्हळ्यार तो व्हड राय सट्टांगे कळता प्रियव्रता स्टोरी सगळं सांगून जाले असतली जनपदांक सट्टांक सगळे चांग प्रकाश दिवका तांका चांग हे दिवका तांका कळकां पडपणा ताळी सूर्य खतेंकी आस हांगा उजवाड आसतलो सूर्याला ऑपोजिट साइड एदिर साइड केदनाय काळूक आसतलो ते आमगेले प्रियव्रत महारायाक तुतुले ही वॉज नॉट हॅपी ताळी ती केले म्हणे ताणे तागेले तेरू तेरू म्हणून सांगिल्यार तुतुले प्रकाश जान आसलेलो तागेले प्रकाश तेर म्हणून सांगिल्यार सण्णा पशी व्हड प्रकाश आसलेलो तर प्रकाश जानू सूर्याक ताणे कसन हे करना तो ओपोज करना सूर्याक ते आस जाल्यार ताजे ऑपोजिट ताणे हे करू आरंभिले चक्कर दिवचे आरंभिले ताका मेरू ते भूमंडला मध्ये मेरू आसा ते मेरू आसा तिकून बाकी सायडाक कांय उजवाड पडना ते उजवाड पडू जानू यो केदनाय अशी हे केल्या ते चक्कर काणू थांगा उतुले 9 वर्ष भूमंडलाक सप्तद्वीप केल्या सप्तद्वीप कोरून मागीर जंबूद्वीपाक 9 हे केले ताणे ताळी तशी जंबूद्वीपारी उतलेची येयले ताळी हांगा आमगेले कोण आमगेलो शुकदेवा लगी एक मिनिट परीक्षित महाराज निमगीता परीक्षित महाराज शुकदेवा लगी निमगीता हे सगळं पुढे सांगिले आसा परीक्षित महाराज सांगता हांव येशी भूमंडलापासून हांव ऐकिलें आसा प्रियव्रताले अज्जे रथाचे गाड गाड गुंडांू हांगा होंडू आनीक हांगा उदक भरलें आसा म्हूण सांगता ते कशी ताजे विवरण कशी म्हणून घेता ते भूमंडलापासून उतलेंची कशी की उतलेंची एक्सटेंड जावन हे केल्या म्हणून गेल्या हांगा व्हडलो समुद्र आयलो नाजाल्यार व्हडले आयलँड्स आयल्या हे सगळं कशी जाल्लें म्हणून घेता ताजे पासून म्हाका चड जावका म्हूण सांगता हाजे लागी शुकदेव महर्षी लागी ताळी आमगेलो सांगत महर्षी सांगत ते जंबूद्वीपा पासून सांगू का जाल्यार आमकां
सांगूयात पशे कोणा ते ओग्गी मन अंजम ना नो वन कॅन पॉसिबली अंडरस्टँड ते सगटांकी ते मन अंजाम का म्हणना देवाली ये बाह्य शक्ती ये सॉरी मेटीरियल एनर्जी मेटीरियल एनर्जी न देवान कशी ये उतलेंची विस्तार घडलो म्हण सांगिल्यार मात्र नाही ये तंतू तीन मोड्स लगेन घाल्या 3 मोड्स रजो तमो गुण ते आद्यम हांव सांगिल्लें रजो तमो सात्विक रजो तमो गुण घालून कशी हे देवान उतली सृष्टी केल्या आनीक हांव तुका आय विल ट्राय म्हण तू सांगता नंतर ना म्हाका कळटा म्हण सांगता येस आय विल ट्राय टू डिस्क्रायब ते ओड ये तुला उतलोच कोळचे शुकदेव महाराज यो महर्षी जलरी तांणी सांगताय आय विल ट्राय ते ये मेन प्रिन्सिपल्स नाल्यार मेन रिजियन्स पासून ते भूलोक नाल्यार भूमंडला पासून ताजे नाव ताजे फॉर्म नाजाल्यार ताजे मेजरमेंट नाजाल्यार ताजे स्वभाव हांव सगळं सांगता म्हूण सांगता हांव ट्राय करता इत म्हळ्यार सांगत इत म्हळ्यार आमी ते मन करूक एक ब्रह्मालय आयुष म्हूण सांगिल्यार ब्रह्मालय 100 वर्ष तुतलेंच टाइम सरी काडल्यार देवालय एक्सपेन्शना पासून जावो नाजाल्यार देवालय ओपुलन्स ते ऐश्वर्या पासून नाल्यार देवालय क्रिएशना पासून कोणा मना जमना उतुलकी सायंटिस्ट नाजाल्यार उतुलकी सायन्स एक्सपॅन्ड जाला नाल्यार उतुलकी सायन्स हांगा डेव्हलप जाले जाल्यार तुम्ही एक 100 वर्ष एक ब्रह्मालय फुल आयुष बेसून आलोचन कोरून ये सांगिल जाल्यार सरी तुतलेंची आमकां मनान जमना तळी वॉट अबाउट अस आमगेल पासून आमकां कशी मनान जमच्याक म्हण न्हय तळी ते देखून आमी सांगूच म्हळ्यार आमी हे सगळं सत्य वे म्हणून आमगे मनां तू मस्त शंके येवयात भोन संशय येवयात what you have to do I request all you just accept what Bhagavatam says Bhagavatam कसन wrong नाही भागवतम इतली सांगता ते साक्षात कृष्णाल तो नाजाल्यार कृष्णच तू स्वयं म्हूण सांगताय भागवत म्हळ्यार कृष्ण भागवत मारी इतली सांगता नाजाल्यार शुकदेव महर्षी इतली सांगता ते आमी एक्सेप्ट करता तांतू अशी ज्या व्यात वे तशी वे अशी वे आमकां क्वेश्चन निवंगू गेल्यार आमकां देर इज नो लिमिट म्हळ्यार इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट such a creation such a huge आमकां इमॅजिनबल न्हय तुतलें व्हडलें क्रिएशन देवान क्रिएशन आमी सगळं तुतलींच तांतू तर देवान उतलेंच व्हडलें क्रिएशन केलें ताजे मेजरमेंट हें सगळं सच्ची रूप नाजाल्यार तें सत्यच वेळ म्हणून आमकां मना येवयात ओके तर तें शुकदेव महर्षी ही आत्माराम तर सांगुचे सत्यच ओके तर भूमंडला रिसेंबल्स लायक ए लोटस फ्लावर हांव नेते सांगिल्लें तें अंतू ये एक लोटस फ्लावर म्हणटाची भूमंडला तें कशी इट्स 7 आयलँड्स रिसेंबल्स 7 सर्क्युलर रिंग्स तळी ते सर्क्युलर रिंग्स जावन आसा 7 आयलँड्स म्हणून सांगून आसा तळी अंतू तुमकां दिको येताने तळी
ये तंतु मध्य आशिल्लें जंबूद्वीप ते मध्यांचे पोर्शन जंबूद्वीप इट्स अ राउंड ए लोटस लीफ एका राउंड लोटस लीफ सरी आशिल्लें एका जंबूद्वीप ओके तळी ये राउंड लोटस नाले ये त जंबूद्वीपाचे डिस्क्रिप्शन येता आनीक ताका 9 डिविजन्स केल्या ते 9 डिविजन्स ते जंबूद्वीप ये भूमंडलाचे लेंथ म्हण सांगिल्यार 1 मिलियन योजना 1 मिलियन योजना लेंथ आनी ब्रेड्थ ओके जंबूद्वीपाचे लेंथ 1 मिलियन योजना लेंथ एंड ब्रेड्थ ते योजना म्हण सांगला 8 माइल्स ते 8 माइल्स इंटू 1 मिलियन ताजे साइज हांव इमॅजिन करुयात 8 लाख नाजाल्यार 80 लाख माइल्स आमकां इमॅजिन करू जमना तितलें व्हडलें जंबूद्वीप ओके तेंच्या न्हू ताजे 9 वर्षास ताजे ईच लेंथ 9,000 योजना 9,000 योजना एक केलंग ते ताजे केलंग ते तुमकां दिको येताने शृंगवान हिरणमया रम्यका आनीक निषादा नाल्यार ते एके पोर्शन इन बिटवीन आशिल्लें वर्षास कुरु वर्षा हिरणमय वर्षा रम्यक वर्षा तळी ये हरिवर्ष किंपुरुष वर्ष मागीर केतुमाला आनीक भद्राश्व वर्ष मात्रम डिफरंट ते सಣ್ಣ व्यत्यास आसा बाकी सगटाकय हे सांगिल्लें म्हणटा 9,000 योजना बाकी सगळे सेपरेटेड विथ 8 माउंटेन रेंजेस मार्क देयर बाउंड्रीज हे वर्षा आसा ताका माउंटेन आता नॉर्थारी बडकारी शृंगवान ये मेरूचे बडकार आसा नीलजानु श्वेता मागीर शृंगवान तशी तेकार आसा माउंटेन निषादा आनीक हेमकूटा मागीर हिमालया मागीर केळकार आसा गंधमादन मागीर एल्ता आसा माल्यवान हे बाउंड्रीज हे नव वर्ष म्हण सांग वर्ष म्हळ्यार प्लेसस नाजाल्यार लँड म्हण सांगतनी वर्षा म्हण सांगिल्यार लँड संस्कृतारी वर्षा म्हळ्यार लँड म्हण सांगतनी ताळी हे तुतलेंची ताका लेंथी म्हण सांगत 9,000 योजना 9 into 8 72,000 माइल्स एक 72,000 माइल्स आमगेले भारत म्हण सांगिल्यार इट्स ओनली 12,789 समथिंग किलोमीटर्स आमगेले भारत नाजाल्यार आमगेले इंडिया नाजाल्यार सॉरी ये होल वर्ल्ड आमगेले अर्थ अर्थाचे साइज म्हण सांगिल्यार 12,700 समथिंग ओके 12,800 सोचो ते किलोमीटर्स तस बट you can imagine ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಾನ ಅಜ್ಜಲಗಿ ಅಜೆರಿಸಿಲ ಏನ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಚೊಯ್ಲಾರಿ ಏನ್ ಸಗಖತ್ತೆ ಮುಂದೆ दिसताने देवाल क्रिएशन एनिवे तळी तंतू मध्यस्थ तुमका दिक्कू येताने इलावृता ये इलावृता वर्ष ताजे पासून आणि नेक्स्ट येता
The Ilavrita Vrasha situated in the middle of Jambudvipa. It's a Meru mountain which is made of gold. You can see this yellow Meru mountain which is yellow. एका पद्मशाख मध्ये एक फुल्लाचे ते ओरो सगस्त तका तळते मध्ये कशी असा तशी असा मेरू विल सी मेरू पिक्चर्स अगेन या यू कॅन सी माउंट मेरू तळपोंदाक ताजे वर्षास सगस मेरू माउंटेन चोयाई तळी मेरू माउंटेन म्हणून सांगल्यारी ताजे सुमार 8 lakhs mile 8 lakhs mile ताजे इतने म्हणून सांगत हाइट निका ताजे विड्थ सेम म्हणून सांगत आहे द हाइट एंड द विड्थ ऑफ जम्बू सॉरी ये ते मेरू ते सेम म्हणून सांगत आहे ताजे 16 किलो याचना नाल्या 16,000 योचना अज पोंदाक भूम मंडला पोंदाक 84 किलो योचना एबोव द अज उंचारी भूमंडला उंचारी तलते भूमंडला पसून उत्तुरकी उंचार असते 84 किलो योचना are above the earth. Its width is 32 kilo yochana. ताजे width म्हणून सांगितलं ये width 32 किलो योचना at its summit. आणि का ताजे समर्द ताजे बेस एका कॉर्क कशी असा ते कॉर्काचे बेस कशी असा तशीची ये बेस सानई अंगा होडई अंग 32 किलो योचना साइज ह्यूज आणि का ताजे अर्ध साइज बेस ओके मागीर हे सांगितलं ताजे साउथ ईस्ट वेस्ट सगळं सांगून जालें ताजे माउंटेन रेंज माउंटेन रेंज एक माउंटेन आके 2000 योचना 2000 योचना वेट हाइट विड्थ सगळं हाइट 10,000 किलो योजना विड्थ 2 किलो म्हळ्यार 2000 योजना आणि का हाइट 10,000 योजना ते इलावृताचे साइडाक आणि का साउथ सांगितलं ना साउथ हरिवर्ष हेमकूट आणि भारतवर्ष हे असं ताजे माउंटेन्स निषादा हेमकूट आणि का हिमालय ते तिनी ताजे मध्यंत तिनी वर्षा आयल्या मागीर ईस्ट आरी ಏನು ಈಸ್ಟರ್ನಿಕ ವೆಸ್ಟ್ ಕೇತುಮಾಲ एक भद्राश्वर वर्ष आणि एक केतुमाला ते केतुमाला तवळी हांगा ते सांगितलें एका गंधमादन पर्वतोस डिवाइड करू का हांगा बाउंड्री जावन गंधमादन पर्वत आणि एल्तांतू माल्यवान ते माल्यवान पर्वत ताजे सांगितलं विड्थ हाइट सगळं 2000 योजना विड्थ आणि हाइट 10,000 किलो योजना तळी हे सगळं तलेंची होड क्रिएशन देवालें होड क्रिएशन सांगिल्या मागीर 2 वर्षास ऑन द नॉर्थ 2 वर्षास ऑन द नॉर्थ कुरु आणि भारत वर्ष हांगा कुरु वर्ष आणि भारत वर्ष आणि एल्तांतूल केतुमाला वर्षाचे आणि भद्राश्व वर्ष ते सಣ್ಣ कर्व्ड
सण कर्व्ड जानस. ओके. मागीर हांगा दुसेरी ये मेरूचे अराउंड मेरू यू कॅन सी माउंटेन्स नळ्या हांगा मंदरा. एक मिनिट. हा मेरूचे जे चारी तंतुई ताका बाउंड्री जावन चारी हे आसा माउंटेन आसा. हेल्तांतू ఈస్టారి మందర పర్వत. मंदर पर्वतापासूनचा गाम 1 किलोन आसा. ओके. तेंजावनू साऊथ तारेन आपडे मेरू मंदरा म्हणता. मागीर हेल्तांतू वेस्टारी पणजीरार येता शुपार्श्वा. शुपार्श्वा म्हण सांगून ओड ये मागीर उंचारी कुमुदा. नॉर्थार येता कुमुदा. अका मेरू मंदरा मेरू मंदरा आनीक सुपार्श्वा आनीक कुमुदा हे चारी व्हड पर्वत हे मेरूचे भरच्यान. ओके. आनीक तांचे एके माउंटेनाचेरी एके माउंटेनारी एके व्हड रूख हाजेर येता केळकारी. केळकारी येता ताजे तुमकां सांचनची एक प्लांट सरी दिकू येता आसतना तो एके व्हड व्हड रूख. तो एक रूख देवाच्युत मँगो म्हण सांगता न्ही आंब्या रूख. आंब्या रूख म्हळ्यार एका देवळाक एक कोडी नाजाल्यार ध्वज ध्वज आसच्यो तशीच हे पर्वता उंचेरीक ध्वज रबिल्या म्हणटा आंब्या रूख देवाच्युत मँगो ट्री. आजेरी मेरू मंदरारी जंबू जांबू म्हण सांगते न्ही जांबू सट्टांगे कळता. जांबू रोज ऍपल म्हण सांगते न्ही. मागीर हाजेरी महाकदंबा महाकदंबा ट्री म्हण सांगते न्ही. मागीर हाजेरी व्हडलो पिंपळा रूख व्हड पीपल ट्री बॅनियन ट्री व्हड पिंपळा रूख. हाजेर तुकून हें सांगिल्लें देवाच्युत ट्री म्हण सांगिल्यार मागीर व्हड व्हड आंबो एके आंबे हें सांगिल्लें म्हणटा हेस्ते सायज म्हण सांगताय. हेस्ते सायज नाजाल्यार पर्वता सायज म्हण सांगताय. जांबू म्हण सांगिल्यार एलिफंट सायज म्हण सांगताय. तस जाल्यार क्रिएशन वी कॅन नॉट इमॅजिन आमगेन इमॅजिनरी पावर सगळं उण येता. आमकां परसेप्शन ना जाल्यार आमगेलो सेन्स सगळं उण येता. हें सगळं देवान क्रिएशन हें सगळं आसवे म्हण सांगिल्यार हें ऍज इट इज यू हॅव टू ट्रस्ट बिकॉज दिस इज साक्षात भागवतम. तावळी तशी ट्रीज. मागीर लेक्स आसा हांगा लेक्स आसा. ते लेक्स म्हण सांगिल्यार केळकारी तुमकां दिकू येता ना मिल्क लेक दिकू येता की ऑर्डर कोर कावे दिकू येता तुमकां. हेंका तेंगेलें पळय. आता दिसता मिल्क लेक. दिकू येता की वही माताजी. ओके.
मिल्क लेक मागीर हलाक हनी लेक खलाक ये मेरू मंत्र अलगी हनी लेक मागीर येंगा शुगर केन ज्यूस लेक मागीर हांगा प्युअर वॉटर नॉर्थ आरी कुमुदा कुमुदा पर्वत आयर तुकुनु हांगा लेक प्युअर वॉटर लेक तेसन सगळं हॉड क्रिएशन हांगा एकडे दुद्धा लेक एकडे मोवा लेक एकडे कोब्बारोसा लेक एसन सगळं आमकां बिलीव जाता की ना म्हूण कळला बट दॅट इज ट्रू एकाडा प्युअर वॉटर लेक मागीर हांगा गार्डन्स गार्डन एकडे नंदन गार्डन ते मंदरारी आसा नंदना गार्डन व्हड गार्डन हांगा जे फ्लावर्स म्हूण सांगिल्यार हें सांगिल्लें म्हणटा योचनास ताजे स्मेल सगळं उतुलकी योचनास दूर आमकां स्मेल कोरयात म्हूण सांगत मागीर हांगाचे चैत्र रथ गार्डन मेरू मंदिराचेरी आसा चैत्र रथ गार्डन मागीर हांगा वैब्रजगा गार्डन म्हळ्यार सुपार्श्व माउंटेन आयर आसा मागीर कुमुदा माउंटेन आयर आसा ते सर्वतोभद्र गार्डन ताळी ಈ ಗಾರ್ಡನ್ सगळ थंगाचे देवी देवतांक तांका हें करूकय नाल्यार तांणी यूज करूकय तांगेले वायफ्सांक तांणी गार्डना बेसून गिंत म्हणूक हें सगळं म्हळ्यार सांगत आयती म्हळ्यार हें हेवनली अर्थली हेवन म्हूण सांगत हे भूमीचेर ना जाल्यार भूमंडलार आसले जाल्यार अर्थली हेवन तावळी हेवनारी तिकी तांणी एन्जॉय करताय ते एन्जॉय कोर न्हू तांगेले एन्जॉयमेंट सगळं जावन स्वर्गावेन एन्जॉयमेंट सगळं जावन तांणी भूमंडलार येवन दुसरेर तांणी जन्म घेवन तांगे एन्जॉय करता ओके तावळी तांगेले बायलांक देवी देवतांक सगळ्यांक तांकां एन्जॉय करू वसिने एक भूमी ते भूमंडल ते ओके आनीक ऑलरेडी सांगिल्लें मँगोचे पसून मँगो ज्यूसाक चान्स स्मेल आसा ते मँगो ज्यूसाची रिवर जावन येता ती अरुणोदा रिवर म्हूण सांगता न्ही अरुणोदा रिवर मँगो ज्यूस आयर तुकून देवाच्युत मँगो ते हाजेर तुकून ह्यूज नेक्टोरियन ज्यूस येवन ते अरुणोदा रिवर जाता अरुणोदा रिवर मागीर ते हे अरुणोदा रिवर म्हूण सांगल्यार हांगा आमगेले पार्वतीले सर्वंट्स सगळं येताय ते पार्वतीले सर्वंट्स यक्षाल बायलो हे यक्षाल बायलो सगळं ते हे ज्यूस नाल्यार हे रिवरांतले हे ते न्हंय म्हूण सांगता न्हय ताका न्हंय अरुणोदा रिवर अरुणोदा न्हंय नदी ते न्हंयतून उदक नाजाल्यार न्हंयतून हे उदक पिना फडे तांगेले बॉडी सगळं तांगेले बॉडी तू भयंकर स्मेल नाजाल्यार तुलकी चांग कोर मोळता हांगा कांय परफ्यूम कांय आवसना गेले हांगा भारत हाजेर साम्राज्यार आमकां परफ्यूम सगळें जावं तांगा परफ्यूम कांय नाका ते स्मेल हेका 10 योजना म्हळ्यार 80 मायल्स भितर ताजे स्मेल येता मागीर जंबू ट्री मेरू मदर आयर ते एलिफंट साइज फ्रुट्स जांबू सट्टांकी कळता ते जांबू अशी स्प्लॅश जातालो खाला पण पडे हेस्ते म्हणटा दवळसलो जांबू अशे भुंयचेर पण पडे जांबू ते ज्यूस पोणूची जांबू रिवर जाता तेवे हे इलावृता चिट्टू
इलावृतार सावतारी तुगुनु इलावृताल गेनु थंगा ते एंटायर भूई सगळीच फ्लड जाताके मागिरी ते ते भूई तेंका ते अंगा ती भूई थंग तुकुनु ते भुईंचे साइड तुकुनु ते ज्यूसे सगळं पोणू भूई तुकुनु ते सूर्यप्रकाशु नाजलरी ये एयर ड्राइड एयर एयर सूर्यप्रकाशु सगळं जाय ना बडा ते गोल्ड जतके ये कायम का इमेजिन करू जमना ना सबा एक जंबा ज्यूस रेवें पडला रेवें पडू ते साइडाचे रेव नाजलरी ये तिथे एयर नाजलरी सनशाइन सगळं लागून पडे ते गोल्ड जाता म्हळ्यार वी कॅनॉट इमॅजिन बट थंगाचे रीती नाजले ते हायली पॉवरफुल जावन असले ती भूमी ते भूमंडलाचेरी तशी जाव्यात जात असताले ते देखून तर आमगे भागवतार तशी बरयन तावळी ती म्हळ्यार ये स्वर्गार रब्बुची देवी देवतास सगळे तनी भांगार जाय सगळं कोरका जाल्यार थंग तुकुनु तनी भांगार व्हरताय ऑर्नमेंट्स डेकोरेट देयर यूथ वाइफ मागीर महाकदंबा ट्री ते ताजेर तुकुनु 5 हांव सांगिला तुमका हांगा शुगर केन न्हय महाकदंबा तळी शुगर केन सॉरी ये हनी 5 रिवर येता तुमका दिक्कू येता हांगा 5 रिवर ते 5 रिवर 12 मीटर विडतारी 5 रिवर ते मोवाज रिवर येता हांगा तुकुन आनी ती वयता थंय माउंटेनाचे ये मेरूचे वेस्ट साइड येता the air carrying the scent from the mouth of those who drink that honey perfume ते मोव कोण की पिल्ले जाल्यारी तांगे तोंडां तुकुन खबर पोरबोळता ते 100 योजना भितरी ते स्मेल रबता शतवल्सला banyan tree शतवल्सला banyan tree in कुमुदा आणि इथं कुमुदा ते म्हणून सांगिलारी थांगा थंगाची आळान सगळं ते थंगाचे जन सगळं व्हड संतोष इति म्हळ्यार थंगा जाय जाल्याने दूध योगर्ट हनी घी मोलासस फूड ग्रेन्स क्लोथ्स बेडिंग सगळं थंगा मेळता थंगा ते अशी ओळून सखे ते हे न्हय तुकुन एक न्हय आसा ते न्हय तुकुन तांका जाय जन सगळं मेळता तांका तांणी सो हॅपी तांका दे आर व्हेरी हॅपी तांगा रब्बुचे आळा मागीर हॅपी ह्युमन सोसायटी ते बिकॉज ऑफ दीस रिवर तांणी तांगाची आळा तांका कसन टायर्डनेस ना तांणी केदना यंग आसतानी तांगे केस पिकून ना तांगे बॉडी रिंकल्स आसून ना मागीर तांका बॉडी स्मेल आसून ना हे सगळं तांणी कोण की थांगा तांणी ते हे करताय कंज्यूम करताय तांणी एवरी टाइम तांणी तांका ये जरा नाजल्यार तांका तांणी प्राय जायनाय मागीर हांगा हिंगा डॉट्स दिखवता तुमका ते डॉट्स म्हणून सांगिल्यार केसराचल माउंटेन 19 माउंटेन्स अराउंड द होल मेरू ते तांणी गार्ड करताय म्हळा मट मेरूक गार्ड करचे मट कोणा गार्ड कोरका नाका जाल्यार फुडला तांणी तुतलेंच तांका नांवय आसा गोव्या ते नांवय आसा कुरंगा कुरारा कुसुंबा वैखंगा त्रिकुटा शिशिरा पतंगा रुचका निषादा श्रीनिवास कपिला शंख वैदूर्य जारुदी हंस ऋषभ नाग कालंजर नारद ये केसरा चल म्हणून सांगिल्यार फिलामेंट सरी आमी ये लॉटस दिकना पडता तू सोपूर ते केसर सरी असताना तशी सोपूर केसर सरी आसलेले फिलामेंट्स ते ते सोपूर तुमका ये मेरू लगी दिकूयात ते
पर्वत ते माउंटेन्स बट very small, thin filament like. अच्छा अजय विंगा सब सपूर अशी एक लाईन्स सरी दिकू येतात तुमका सपूर लाईन्स सरी दिकू येतात ते तुतले सपूर फिलमेंट्स मला म्हणटाची तेची मेरूचे हाईट तांका ते तसला सपूर पर्वतूच ते ते तशी तशी मागिरी 8 माउंटेन वेगळ आसलेले ते मेरूचे ते हांव सांगिल्लो ना तुमका ते लगेन हांव सांगत हे मेरूचे चारी तंतुल्यान दोन दोनी पर्वत लगेन आस ते लगेन हांव सांगुया ते खंयचे म्हण सांगल्यारी इस्टारी हंगा जठारा एंड देवकूटा हंगा केळकारी ಈಸ್ಟಾರಿ ಜಠಾರ एंड ದೇವಕೂಟ ಅನಿಕ ವೆಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಮೇರುಚೆ ವೆಸ್ಟಾರಿ ಪಾವನಾನಿಕ पर्यत्र पावना आणि पर्यत्र मैरी अंगा कैलास अनिक करवीर एकड़ कैलास निक एकड़ करवीर नोर्तारी त्रिसंग त्रिशृंग त्रिशृंग अनिक मकर मकर तळी ये आटल गेंजलरी ये इतलेच इलावृता म्हळ्याले मेरूचे घडना नाजलरी ताजे पिक्चरायझेशन ते कंप्लीट झालं ओके आणि घेता अजे उंचार कोण आसा म्हूण अजे उंच कोण आसा मेरूचे उंच हांगा कोण कोण आसा तुमकां दिकुया ब्रह्मा ब्रह्मा एकडे कुबेरा एकडे शिवा एकडे इंद्र एकडे अग्नि एकडे यम एकडे निरती एकडे वरुण हंगेले सगटाले हर्मिटेज ತಂಗೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಧ್ಯೆ ಮನೋವತಿ म्हण सांगून ब्रह्मपुरी शिवाले यशोवती अनिक इंद्राले अमरावती अग्निले तेजोवती यमाले संयमणी निर्तिले कृष्णगण कृष्ण कृष्णगान मागिरी वरुणाले श्रद्धावती मागीर वायुले गंधवती तळी उतलेची कुबेराले कुबेरान सांगिने महोदय तळी उतलेची तनी मेरूचे उंचारी तनी मेरू उंचार तरबताई ये लोकपालकास आणि कोण लोकपालकास म्हण सांगते तंगेने टाउनशिप ते वेंजाले आणि आता नेक्स्ट येता आमगेली गंगा आणि आता आमगेली गंगा गंगा पासून कळतना तुमका आणि तुतले सांगिल्ले आमचं तुमका इथे डाउट इथे आसा की नाजाल्यार लास्ट आमका डाउट क्लियर करू हे टाइम सरताने आता हे आता योपा इथे आयला कोणाके अनम्यूट करून सांगू काय सांगूया कोणाके सांगू काय सांगूया हे कोण म्हण कळतवे विष्णु विष्णु वेरी नाइस ते विष्णु के नाम समय माताजी वामन अवतार प्रभु या वामन अवतार yes why वामन अवतार came here अंग यें कोण वामन अवतारू वामन अपयारी उद्धार कीताय
गंगा माता माता गंगा गंगा माता इमचमुर्थम ये ब्रह्मा ये इति म्हळ्यारी महाबली हिस्टोरिकल तनो सकटांगे वामनावतारो तगा तीनी पाय ताने वामनाना तीनी पायचे भूमि त निमगिल्या भूमि तन उद्दाक यें कोरनु ते एलो कोरुनिका तो विश्वरूप जल्लो तळी एक पायारी भूमंडल कंप्लीट जल्ले अनेक पायु शिकोरनु पायु बरलोलोई आमगेने उतून की 500 मिलियन थिकनेस तामगेले क्रस्ट भू ये गोल्डन एग शेल ते एग शेल लाक 500 मिलियन थिकनेस एक आलोचिकराई ते थिकनेस पुट्टेने ते पुट्टोनु कोस्टल ओशन വളരെ കാരണോദക ओशन ते भितरेन तेता देवालना खारतुकुनैलेले दिकुनु तका ती गंगा जानु एता ते कोस्टल ओशन ऐली गंगा पात थंग तुकुनु ती गंगा कोस्टल ओशन तुकुनु ती एता फर्स्ट ध्रुवलोकांत ते ध्रुवलोकांत तुकुनु ध्रुवान ध्रुवलोक कंप्लीट गंगा भरली तेन जानु ती सप्तर्षि प्लैनेट आयली ती सप्तर्षि प्लैनेट तुकुनु दूसरी खालेली ती थंगा तुकुन खालेनु मून चंद्रलोक आरेली चंद्रलोक तुकुनु डायरेक्ट ती तकतई माउंट मेरू मनोवती ब्रह्मपुरी मनोवती येंत रिवर गंगा ते थांगतुकुनु ब्रह्म अजेरिता मनोवतीरी आणि थांगतुकुनु चारी दिशेरी वता इकडे भद्रा इकडे सीता इकडे अलकनंदा इकडे चक्षु ते चारी रूप जानवता ते नॉर्थ आरी ये नॉर्थ आरी भद्रा म्हणून सांगून उलदिताय तिका मागीर ईस्ट आरी तिका सीता मेरी साउथ आरी अलकनंदा मेरी वेस्ट आरी चक्षु ये तनी ये सगळं ये तुंगा ये हाइट कळतन 84 मेरूचे हाइट 84 मिलियन योजना 84 मिलियन योजना खाल येतती ते खाल येवनु मागिरी ती सगळा पर्वताचे मध्यंच्यान धावनु ती सॉल्ट वॉटर मिठा उदकाचे ओशन समुद्र मिठा समुद्र सॉल्ट वॉटर ओशन तू तिगे बमणालगी पंपती समुद्र म्हळ्यारी गंगा अल्बा म्हणूच तळी थांगा ती उडकी मारून यांच्या इला कळता तुतले विचार तुकून इतकी फोर्स सारे ना बडे आम्ही गंगोत्री गेले नस जाल्यार तुमका कळता ना ते फोर्स उतून मात्र गंगोत्री तुकून ते सूर्यकुंड म्हणून सांगून एक स्थळ आसा गंगोत्री तू ते सूर्यकुंडांतू ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂಡ್ ಸರಿ ಜಲ್ಲತ ಪೋಂಡ್ ಮಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾರ ಹತ್ತೋರು ಹತ್ತೋರು ते यें जावन शेप वचून ते स्मूथ जावन तुत्तुले रफ जावन ती धमता गंगा ती तशी ताजे हें सगळं ताजे बेनिफिट कळतन गंगाचे बेनिफिट तिगे आमगेले जन्माक केले उतून कीच पाप ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ राजसूय जावो अश्वमेध जावो उतले ताज्या पशी ऊंच तताय आम्ही एका गंगे वचून नाल्यारी एका चान्स आसला केदनाय जाल्यार एक गंगे बात कोरका इच सकटानी
person who come to bath in the river are very fortunate. तेदुकुनो ये सांगितलं म्हणतं गंगा is so pure आणि का तुतलेंची हांगा सांगत आई तेंत राजसूय जाव अश्वमेध यज्ञ करच्या पशी उंचत फल म्हूण सांगता मागीर हांगा जंबुद्वीपारी आनीक आमी 9 वर्षां दिकिलांस ते 9 वर्षाक आमी एक्के डेटीस थांगा एक्के डेटीस हांगा उंचार बडकारी चोयल्यारी वराह डेटी कुरु वर्षाक वराह डेटी हांगा कोण रबता भूमी देवी रबता ते भूमी देवी केदनाय वराहाक पांय पडता हांगा हिरणमय वर्षा कुरु थांगा कूर्मा कूर्मा थांगा रबत कोण म्हळ्यार आर्यमा मागीर हांगा मध्य रम्यक वर्षा हांगा मत्स्य अवतार मत्स्य देव हांगा आमगेलो मनू स्वयंभव मनू थांगा पांय पडूं वचता तांगेलो ते वर्सारी मागीर तांतू भद्राश्व इस्टारी भद्राश्व वर्षा हांगा हाय शीर्षा हांगा चोड कोण रबत म्हूण सांगिल्यार भद्राश्व भद्राश्वच रबत हांगा हे इला वर्षा आमी हेंचे इल्ली ताजे हांगा रबत कोण म्हळ्यार शिव शिव केदनाय संकर्षणाक पांय पडूं संकर्षण देवालय अंश ये एक्सपेन्शन संकर्षण थांगत मागीर केतुमालाचेरी हांगा ऋषिकेश म्हूण सांगत आई एक्चुअली इट इज कामदेव म्हूण तो सांगत कळ्ळें तावळी थांगा लक्ष्मी नाजाल्यार रमा ती तर थांगा पांय पडता हांगा नरसिंहा लगी थांगा पांय पडता प्रह्लाद हांगा हरिवर्ष मागीर हे किंपुरुष वर्षांतू श्रीराम देव थांगा सुग्रीवनिक हनुमंत हांगाची डिवोटीस मागीर हांगा नरनारायण आमगेले भारत वर्षांतू नरनारायण आनी थांगा कोण पांय पडता म्हळ्यार नारद ते हाजे चुट्टूम जंबुद्वीपा चुट्टूम समुद्र ओके आनी तुमकां हांव सांगत इतलें म्हळ्यार हेचे हे यो शिव थांगा पांय पडूं हांगा इलावृतांतू संकर्षणाक पांय पडूं थांगा कशी म्हळ्यार दुर्गाय दुर्गेक थांगा खंयच्योय एक दादूल कसलेय एक रुपान थांगा दादूल गेल्यार ती शाप दितली ताका बायल करतली हांगा थांगा शिव मात्र दादूल जावन बाकी सगळें बायलो उतुलकी लॅक्स एंड लॅक्स बायलो थांगा सेवा करताय लॉर्ड शिवाक सेवा करताय ते लॉर्ड शिव थांगा उतुलकी सर्वेंट्स दुर्गा के करून सेवा करताय शिव थांगा पांय पडूं शिव सांगत इतलें म्हळ्यार हो लॉर्ड हांव तुका पांय पडता तूं सगळं तुका न्हू डिवोटीसाक सगळं तूं प्रोटेक्ट करता तुका ओपुलन्स तुका सगळं ऐश्वर्य आसा तुका भगवान म्हणून उलदिताय आनीक तुगेले डिफरंट फॉर्म्स तूं काडता तुका पांय पडल्यार आमी हे जन्म मरण म्हळ्यार ते सायकलां तुका न्हू तूं आमकां सगळं रखिता ते दुखू न्हू तूं द ओरिजिनल पर्सन खंय म्हूण सांगून ताका हांगा पांय पडता आनीक यो देव म्हूण सांगल्यार एक दृष्टी अर्लियर आई टोल्ड यू देवाल दृष्टीनाची ते मेटेरियल वर्ल्ड क्रिएट केले एक दृष्टीनाची
हे सगळ्यांची भौतिक जावन आसल्याने लोक तुवें बांदिलो नाल्यार क्रिएट केलो कसं एका डिफिकल्ट नातिलें आनीक तें आमकां कोणाक तुगेले आमकां आमगेलो ओन कोप कंट्रोल करूं जायना तळी हांव सांगत सकताली ती म्हळ्यार आमगेलो कोप कंट्रोल करता जाल्यार साक्षात तुकाच आमी पांय पडता म्हणून शिवा संकष्टनालय सांगता तळी तशी मस्त प्रेयर्स आसा ते प्रेयर्स सगळा इत म्हळ्यार हे कांय आमकां इमॅजिन करूं जमना तो सांगत इत म्हळ्यार तुगेलें तें पावर म्हूण सांगिल्यार तूं तूं ब्रह्माक केलो ब्रह्मान म्हाका केलो शिवाक केलो आनी देवतासा केलो 5 सेन्सेस एलिमेंट्स सगळं केलें आनीक आय वर्शीप हिम अंडर whose control we all are situated like birds bound by a rope आमी आमकां सगळं एक एक ड्युटी दिली जाल्यार आमी सगळं बांधून घाल्या म्हणटात म्हूण कोण सांगता लॉर्ड शिवा शिव सांगत इथे म्हळ्यार आमी सगळं बर्ड्साक दोरीन बांधून घाल्या म्हणटची म्हूण सांगून प्रे करता तर वी हाव टू अंडरस्टँड वेर इज द लॉर्ड शिवा स्टँड्स लॉर्ड शिवा तश सांगता आमकां कसन फ्रीडम ना आमकां दिता तूं पावर आमकां इतें करता जाल्यार आमकां पावर कोण दिता आदिपुरुष महाविष्णू नाल्यार लॉर्ड श्री कृष्णा आमकां कसन तांतू पावर ना म्हूण सांगता ते देखून तेशी आयचे अंतू जंबूद्वीपाचे बाकी वर्णन आनी नेक्स्ट प्रेयर्स सगळे येता फाल्यां हांव तुका सगळं प्रेयर्स सांगता हांव जस्ट तुमकां सांगता हे एक शॉर्ट जावन सांगता इला वर्षारी लॉर्ड शिवा भद्राश्वारी भद्राश्रवा भद्राश्रवा हांगाचे डेटी हाय शीर्षा मागीर हरी वर्षा हांगा प्रहलादस हांगाचे डेटी नरसिंहा केतुमाला लक्ष्मी नाल्यार प्रजापती मागीर हांगा कामदेव नाजाल्यार उडोळांव सांगीन कामदेवान कैरी ना कामदेव प्रद्युम्नाची कामदेव जावन आयलो थांगा ती स्टोरी वेगळी आसा कामदेवाक मारलो तळी थांगा रमा ही वेट करताली ते वेट करून तळी कामदेवान सांगिन हांव तोलो मागीर प्रद्युम्न कृष्णाला एक पूत तो प्रद्युम्न तो कामदेव जावन येता ती थांगा रमा जावन वेट हे करताली रमा ताका पुजिता मागीर रम्यका थांगा वायवस्वत मनू आय एम सॉरी हांव थांगा ओडोळ सांगी स्वयंभू मनू म्हणून सांगिलें वायवस्वत मनू हांगा मत्स्य अवताराक पांय पडटा त्यांनी हिरणमया वर्षा हांगा कूर्मा अवतारस आर्यमा म्हळ्यार हे मागीर कुरुवर्षांतू भूमी देवी तस ते श्रीवराहाक पांय पडता हांगा किम पुरुष वर्षारी डेटी श्रीरामचंद्र ते हनुमान पांय पडता मागीर भरत वर्षारी आमी नरनारायण ऋषी आनी हांगा नारद मुनी अशी तर आमगेल्या आयचे जंबूद्वीपाचे स्टोरी मागीर हे तुमी दिकिलें हे 7 द्वीप हांगेले आणे केल्ल्याने 7 द्वीप प्रियव्रतान केल्ल्याने 7 द्वीप मागीर हांगा आमगेले जंबूद्वीप ते जंबूद्वीपाचे एक मूल्याक भारत वर्ष म्हणून सांगता न्हय भारत वर्षाक भारत खंड केन्य 9 डिविजन्स केन्य ते 9 डिविजन्सांतू एक मूल्याक एक कुट्टू कोता आमगेले अर्थ पडलें तर तुमी लेखून काय हांगाचे कैलासू ही एकूनय ह्यो हेवेनली कैलास म्हळ्यार बिगर कैलास आमगेल भूमी म्हणून सांगिल्यार हांव तुमचे लागीं
ताजे मेजरमेंट ऑलरेडी सांगिन तळी ते भूमीचेरी कैलास नव्हे तशीची अंगाय बद्री नारायण अंगाय बद्री नारायण ते मिनी फोटो हे सांगत आहे इथे म्हळ्यार मिनिएचर म्हणून सांगतात आता गोलोक वृंदावन म्हणून सांगत आहे आमकां हांगा युपीन थंय वृंदावन ताजे एका रिप्लिका नाजाल्यार ताजे स्पिरिच्युअल हे म्हणून सांगत आहे ते देखून आजे ये दिस इज डिफरंट अँड दिस इज डिफरंट हे भारत खंड म्हणून सांगिल्यार हे भारत वर्षाचे 9 कोटी केले ते 9 कोटी के कोर न्हू ताचो एक लास्ट कुटुको अशी कर्व जावन आसलेलो कुटुको तो आमगेली अर्थ अर्थ कळ्ळें ताज्या I explain like this. Yeah. Tali, this is the Jambudweep. Okay. Tali, yeah, Jambudweep actually, them square jana mi dikkin jalari, amgela Madhvacharya Sangata Magiri Atenje modern scientists. Jambudweep actually it's a basket type. आता I'm saying a kamal kashasa kamal she padmaksha. तालते सन्न कर्व जाणून चार जावन तालते कर्व सेरी त्या खोट्ट सेरी आसलो त्या खोट्ट्याचे एका कर्व शेप ते चारी शेप ये आमगेला खंयचे हिमवान मागिरी हेमकूट मागिरी निषादा हे तीन तेकार आसले तालते ये बाउंड्री भारत वर्षाचे बाउंड्री त हिमालयास ते बिगर हिमालयास नॉट आवर अजेरी आमगेला अर्थ मिराबूचे अर्थारसीचे हिमालयास नाही दिस इज बिगर हिमालयास तालते ताजे एक खंड हे 9 खंडांतले 9th पीस म्हळ्यार 9th येंत आमगेले अर्थ ताजेर ते आमगेले वासुपळ हे सಣ್ಣ लगेन होड ते हिमालयास अंग दिक्कू येता तुमका हे कैलासू अंगायस ग्रेटर कैलास म्हणून सांगत आहे अंगा मी कैलास ऑलरेडी दिक्कीले यो ग्रेटर कैलास दिस इज मायन्यूट आमगेले कैलासाचे लेंथ हाइट म्हणून सांगल्यार अराउंड 400 माइल्स येता हे कैलासाचे लेंथ मीन्स मिलियन्स योजना that we cannot मनशांक ते सत्य वे नाजर हे वे तशें तें आसा तें तशी आसा बट आमकां थांगा खंय हांगा खंय वचचें आसलें आमकां परमिशन ना आमगे बॉडीक हांगा खंय चोडू आसलें परमिशन ना हांगा गे देवी देवतास मात्र तांकां मात्र मागीर सिद्धी आसलें लाळांक वचात सिद्धी हनुमान सरी आसलें लाळांक जंप करयात गंधमादन पर्वतारी उडकी मारलें थांग तुकून उडकी मारलें गंधमादन पर्वत हांगा आसा तो ताळी ते ताका सगळं ते तशी आसलें देव मारांक सगळं उडकी मारयात आमकां मनुष्य जावन आसलें आमगेले इंडियातूच नाजाल्यार आमगेले भूगोळारी आमगेले अर्थ जावन आसले कडेच आमगेले कंप्लीट करूं जायना ते देखून आमी ती कोरका हांगा वचचें जाल्यार ना जाल्यार हांगाचे बद्री नारायणा वचून पांय पोडका नाजाल्यार हांगा वचून कैलासार दिक्कील ना जाल्यार हांगाचे शिवाक पांय पोडका आमकां हांगा खंय वचचें जाल्यार ना जाल्यार आमगेले भुमीचेरीची आमगेले वृंदावन आसा आमगेले साक्षात इतले म्हळ्यार आमगेले स्पिरिच्युअल हेंची सांगत आहे ती म्हळ्यार हेवनली ते हेवनली जावन आसलेले देवी देवता सांगत आहे आमकां इतें जाल्यार आमकां मोक्ष मेळका जाल्यार भारत वर्षा रे आमकां आमी सगळ्या भारत वर्षाचे रिची जन्म घेतला भारत वर्ष म्हणून सांगिल्यार भारत खंडारी भारत खंडारी एक भूमी हे भारत खंड चोयल्यार आमगे भूमी म्हणून सांगिल्यार हेका ससमा म्हणटच ओके तुतलेंत आसा तेची आमगेले हे भूमी री जावन तीन कांय ना न्हय हे कलियुगाचे मुर्तम द्वापर युग जाल्यार कसलेय जाल्यार देवालय सगळ्यांची आमगेल्या भूमीचेरी जाल्ले आमगेले प्रसंत भूमीचेरी जाल्ले कृष्णावतार जाल्लो मागीर राम अवतार जाल्लो सगळं अवतार घेतले आमगेले हेची भूमी आमगेली भूमी म्हणून सांगले तुतुली व्हड
सानी भूमी तजलारी ताजेर सगळं आता कृष्ण जलारी वृंदावनांतू गोकुलांतू सगळाकय तागेले सगळं लीला कोरनो आसिल्ले तेदगून ही आमगेली भारत भूमी ओके थोडा इच्छा ना हांगाचे स्टॉप करता हांव सಣ್ಣ टाइम चड काळा एक्सप्लेनेशन मस्त हा हांव मस्त कट शॉर्ट करता सांगिल्या मिजलशा मप्पा आमका टाइम ना दिकुंत ओके 9:45 जन तळी आज मिगेन हंगा ऐकून बेसलेले सगळ्यांकय मिगेल होड नमस्कार होड थँक्स एस्पेशली मुरलीचरण प्रभू तुमचे लगी होड होड थँक्स ती म्हळ्यार हांव तांचे लगी सांगिला नित्या म्हाका उतलें व्हडलें टफ दिता म्हणून गिलन एनिवे आय एम ब्लेस्ड म्हाका ते वाचून म्हाका एक 2 उतर हांगा सांगू का जाल्यार एक भाग्य मेळ्ळें म्हूण हांव लेखिता ओके थँक्यू माताजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आता माताजीने सांगितले ह्यांची विषय वैरी प्रश्नमंच कार्यक्रम म्हणजे क्विज ते क्विज करता ती राधिका माताजी हरे कृष्णा राधिका माताजी तुमका स्वागत असा दंडवत प्रणाम ग्रेस नळिनी रुक्मिणी माताजी ऑल ग्लोरीज टू यू अपूर्ण जाऊन असेल ह्या मागेले इंद्रिय आणि मन बुद्धी आणि मर्यादित असं तुम्ही सांगिल जे असं भारी सुंदर जाऊन अनइमॅजिनेबल असलं जे की इमॅजिन करेत तशी तुम्ही आमक सांगून दिलेलं असायचे जे सेशन थँक्यू व्हेरी मच हांवें सान किंचित रुपार प्रयत्न करता असं माताजीने सांगितले चंदू करून आम्ही एक क्विज करूया अँड हेन्स फोर्थ ऑफकोर्स आय एम शुअर की तुम्ही पुरा मन लावून ऐकून असच्या पुरो बट माताजीला आणि 5 इंटरेस्टिंग सेशन असं आणि तू मन लावून तुम्ही ऐकायच बिकॉज दिसच्या पुरो शी इज शेअरिंग अस द जीपीएस आम्ही म्हणता पण काही वतान जीपीएस घालताची बट दिस इज द ग्लोबल पोझिशनिंग ऑफ द युनिवर्स शी इज शेअर्ड विथ अस विच इज अनइमॅजिनेबल बट आमक ते म्हणना प्रभुपाद म्हणताच मनाक वचनातल्यार वरी we have to accept it with faith what Mataji rightly said we have to have trust and accept it so let's start मस्त प्रश्न केलेला असं but टाइमाच लिमिटेशन असं 5 मार्क प्रश्न निमगीता so in short माताजी ना भूमंडला भितरी जम्बूद्वीपांतू इलावृत वर्षांतू सुमेरू पर्वताचे आणि सुमेरू पर्वताचे इर्द गिर्द 20 माउंटेन्स आणि सरोवर आणि थंड विषय सांगितले आणि गंगा देवीला उगमच काही दुखून डिसेंट अँड जलचार्ज विषय सांगितले सो लेट्स बी प्रिपेर्ड फॉर द क्विज हा तुमका गूगल फॉर्म पेटोवचे आसा आणि शुक्रारा तेन्ना तुमका टाइम आसा ते गूगल फॉर्मान 10 प्रश्न आसा तुमगेले भागवतम सेट जे घरकडे आसा फिफ्थ कॅन्टो तान तुम्ही वाजून घेयाची 16th आणि 17th चॅप्टर वयर बेस्ड ते गूगल फॉर्माचे क्वेश्चन्स आसात टाइम आसा मिले ऑलमोस्ट 2 days आसा आणि तुम्ही आम्ही सबमिट केले आसा कडे वी विल सी हू हॅज स्कोर्ड नाइस मार्क्स व्हेरी नाइस मार्क्स अँड बेस्ट मार्क्स 0 ऑल्सो इज अ व्हेरी गुड स्कोर बिकॉज यू हॅव ट्राइड अँड 10 ऑल्सो इज अ बेस्ट स्कोर सो अशी स्कोरिंग खातीर नाही बट माताजी जे मान दवरत आम्ही आणि शिल प्रभुपादान जे अनलिमिटेड जे पेन घेतले हे भागवतम बरोवन हे जॉग्राफी घेत तांगिले तांक दाखोवचे आम्ही प्रीती खातीर आम्ही हे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करूया सो आता क्विकली हांव तुमकां घेता माताजीन सांगिल्ले बिफोर क्वेश्चन आमकां आयकले आमी आयज सेशनान तू खंयचे राय तागेले रथा घेवन 7 द्वीप आणि 7 महासागर तो खंडिता म्हणून द्वीप खंडिल्यार थंय रथाची जी महासागर निर्माण जातले खंयचे राय तो अनम्यूट कोण सांगा तुम्ही प्रियव्रत थँक यू सो मच म्हाका रश्मी माताजीला आवाज सो व्हेरी नाइस थँक यू धन्यवाद माताजी राईट नव्हे प्रियव्रत हरी ओके आता 9 द्वीप आणि 8 माउंटेन रेंजेस आसाचे 9 द्वीपांतू माताजीन 9 वर्ष आसा ट्रॅक ऑफ लँड म्हणताची केतुमाला म्हण माताजीन भारत वर्ष म्हणले आणि किम पुरुषा आसा वैर हिरण्मय आयज सेशनान माताजीन खंयचे वर्षा विषय एक्सप्लेन केले कोणे सांगीत की
Which was the main Varsha she explained today? Kai Mount Sumeru was. इलाव्रत वर्ष गीता शणे माताजींनी स्फूर्ती माताजींनी सांगितलं राईट. आजी इलाव्रत वर्षाविषयी माताजीनं प्रमुख जाऊन सांगितले. जम्बू द्वीपांतू इलाव्रत वर्ष विच इज स्क्वेअर इन शेप. आणि त्याचवेर खंच पर्वत असतं शेसलरी भांगरा कलराचे. माउंट सुमेरू. वंडरफुल वंडरफुल. आता तुमच्या योजना जे 84,000 योजना 2,000 योजना माताजीन इतली योजना विषय आमकां सांगिल्ले सर त्या तुमकां निमगे इश्ना. डोंट वरी अबाउट दॅट. बट इतलें सुंदर जावन माताजीनं हे सांगिल्लें सर कसं नाही. सुमेरू पर्वता लागी 4 प्रमुख जाऊन जे पर्वत असतात. एक पर्वत नाव कसं असते तुमका? मंदारा. मंदारा. केतुमाला. सुपार्श्व कुमुदा. व्हेरी गीता माताजीनं आणि आय थिंक स्फूर्ती माताजीनं केतुमाला वर्ष माताजी. बट व्हॉट यू सेड इज राईट. एक सुपार्श्व मेरू मंदारा मंदारा आणि कुमुदा. आणि आम्ही मस्त रुक्का विषय ऐकलीच वय की नाही. होडोड्ड रूख खंयचे एक रुक्का विषय सांगतली की खंयचे एक रूख. मँगो ट्री, जम्बो ट्री, मँगो ट्री, महाकदंब ट्री, बॅनियन ट्री. शतावाला म्हणलं. राईट. सो पुरा तुम्ही नाव सांगला. एक निमगे लिहिलं तुम्ही चारी सो अटेंटिव्हली तुम्ही ऐकलेलं सर. नेक्स्ट टाइम देखून चिके क्विज हांव म्हाका दिसता चिके हार्ड करका जातले माताजी. सो अटेंटिव्ह. येस दिस वॉज जस्ट अ ट्राय. आमकां कॉलेज कशें म्हणटा पळय जेन्ना पास जावना एक लायक मार्क्स मेळत म्हूण एक मन आसतना. सो आय थिंक द एग्जामिनर इज व्हेरी वीक हियर. द पार्टिसिपेंट्स अँड रायटर आर व्हेरी स्ट्रॉंग. देवाच्युत आंबे रुका सांगितलं. अच्छा खंयचे एक रूप तुम्ही बरं सांगले. बॅनियन सांगले, मँगो ट्री सांगले आणि विंगड हे म्हणाल माताजी न्हय वळता विच अनइमॅजिनेबल. शुगर केन ज्यूस. मिल्की हनी. अरुणोदरीवर मँगो ज्यूसाचे अरुणोदरीवर. करेक्ट करेक्ट. सर्वत आम्ही आलोचन करीत की आम्ही मँगो ज्यूस चड मग फ्रीज जाकून दवरत चड मग 1-2 लिटर 10 लिटर हे होळता. It is flowing immensely. So mango, yogurt, milk, sugar cane, honey. आणि सांगितलं पितर किती परंबोळ 100 योजना त्यांना परंबोळ असते त्यांनी आम्ही ऐकलेलं असं. थँक्यू सो मच. आणि खंयचे एक हाजी नाव गार्डन नाव उडगासस की माताजींचं नंदना गार्डन. विद्या माताजी, गीता शणै माताजी. व्हेरी नाईस. चैत्र रथा आणि वैभ्राजक चैत्र रथ सर्वोत्र भद्र आणि नंदन. नंदन वॉज व्हेरी इझी. मणिकंठा. आन्सर सांगला. थँक्यू सो मच. आणि खंयचे देवाविषय विष्णू म्हणून सांगील वय जाल्यार गंगा देवीला हे जे उगम स्टार्ट जाल्ले खंयचे देवार अवतारा निमित्त ती आयली. करेक्ट. वामन अवतार. ओके वंडरफुल. सो वामन अवतार ती देवी कॅज्युअल ओशना दुखून येऊन त्याच्यानंतर ध्रुव लोका पोवून त्याच्यानंतर सप्तऋषी कडे चंद्र लास्ट खंय पडली ती. मेरू पर्वत. हरी बोल. मेरू पर्वतानंतर फर्स्ट पडली खंय ती मेरू पर्वतारी. भरतवर्षारी. नाही मेरू पर्वतार प्रमुख जान माताजीन सांगला 9 डेमिगॉड्स असाची टाउनशिप माताजी. शिवल मातेर वचून बसता ते बद्रिकाश्रम. बट माउंट सुमेरून तू पर्वतारी मेन जे टाउनशिपाचे मेन जे अस ब्रह्मगिरी काही फर्स्ट पडत ती ब्रह्मालहंगा. ब्रह्मगिरी. करेक्ट. आणि 4 लास्ट क्वेश्चन. दिस इज रियली लास्ट क्वेश्चन. 4 ते देवी गंगा देवी 4 हंत अवतरित जातास. खंच नाव सांगेल माताजीनं. एक चक्षु. सीता. अलकानंदा. भद्रा. अलकनंदा, भद्रा, सीता, चक्षु. हरी बोल. वंडरफुल वंडरफुल. Thank you so much, Mataji. Next time you have to provide me questions so that I can do justice.
ओके Very nice. माताजी नेक्स्ट चॅप्टराचे वेरी चिके वर्णन दिलेलं बट आय लाट क्वेश्चन नेक्स्ट मारी जंबू जे प्रथन केलेलं सर आराध्य कंच असेल आणि तांगेले Prayers. हय हें आसा त्या pro नेक्स्ट आमी फ्रायडे आमी डिस्कस करूया सो आतां तुम गूगल फॉर्म दितलीची आय थिंक गीता शेणै माताजी विद्या माताजी भारती माताजी स्फूर्ती माताजी रश्मी माताजी all mataji's here mostly have answered correct so waiting for next also sessions Google form share करताची तुम केदान जातान तुम्ही आन्सर पटवत माताजी हरे कृष्णा सुंदर जाऊन तुम्ही वर्णन केलेलं सर Hare Krishna.